गोंय हे ल्हान राज्य असलें तरी शेतकी संस्कृतायेची व्हड परंपरा आसा। ह्या शेतकी परंपरेचो मुखेल भाग म्हळ्यार भाताची लागवड करप। मात सध्या भाताची लागवड दिसान दीस उणी जायत आसा, पूण फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी पळयल्यार लागवडी खाला आशिल्लो वाठार उणो जालो तरी उत्पादनांत वाड जाल्या। गोंयांत भाताची लागवड दिसान दीस उणी जायत आसा। 2019 ते 2020 वर्सा 34,698 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड जाल्ली। 2021 ते 2022 वर्सा 32,677 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला। तशेंच 2021 ते 22 वर्सा 32,347 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला। 2022 ते 2023 वर्सा 31,519 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केल्ली, जाल्यार 2023 ते 2024 वर्सा फकत 32,477 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला। देखून 2019 ते 20 आनी 2023 ते 24 वर्साच्या तुळेंत 2,221 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड उणी जाल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।